नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती गौडकर। गांवगिरे वाठाराचो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पाची गोंयांक ना गरज, सांगता पर्येची आमदार देविया राणे। भुंयगत लायटीच्यो केबली घालपाक खणून दवरिल्लो रस्तो करचो दुरुस्त, मांद्रेच्या लोकांची मागणी। वॉकिंग द बीट मोहिमे खाला कळंगूट पुलिशेन दर्यावेळेचो घेतलो नियाळ, पर्यटक, वेवसायीक आनी थळाव्यांच्यो समस्या घेतल्यो जाणून। सोनसोडेचो प्रश्न सुटावो करपाक मडगांव पालिकेक आयला अपयश, शेडो कावन्सिलाचो मुखेलीत सावियोचो आरोप। आनी नुस्तें पोसपा खातीर तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवपाची खात्याची आसा तयार, सांगता नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत टायगर रिझर्व करून दवरपाची गरज ना अश्यो पर्येची आमदार आनी रान महामंडळाच्यो अध्यक्ष देविया राणी हिणें सांगलें। उच्च न्यायालयांत खटलो दाखल केला आनी आमी खूब बळिश्ट आसात। पुराय जनतेक सरकाराचेर विश्वास आसा, देखून आमची म्हादय आमकां मेळटली अशें देविया म्हणटा। Why tiger reserve we not? My say is we should just stick to the way we are, and we have filed a case in Supreme Court, and we are very strong. Today उदक व्हांवता आमचे दोन सँक्चुरी येतल्यान आनी भीमगड सँक्चुरींतल्यान सकयल देंवता आमचे 2 सँक्चुरीन वता। सो टील यू गेट क्लियरन्सीस फ्रॉम द सँक्चुरी कशें परमिशन मेळटा। आमचे चेअरमॅन आसा न्ही, जे कितें आसा ते डिसायड करता। लायक चेअरमॅन डिसायड न्ही, वॉट एवर इट इज, वी आर ओपन टू एवरीबडी। वी हॅव पीपल फ्रॉम ऑल पार्टीज इन द कमिटी। This committee is to discuss Madhe, because this is not a party विषय न्ही, this is for entire Goa. Only tu हाँ फाल्या, we are all one in this. It shouldn't be, we shouldn't divide it की हाँ एक पार्टीचे तू दुसऱ्या पार्टीचे म्हणटा, because this is, we shouldn't do politics regarding this. Madhe, we are all together and we should be all together to see that water doesn't get diverted from Goa. सगळ्यान आमकां सगळ्यान चड 70 आमकांच लागता. If it enters North Goa, it enters from Surla, from our 70 एंटर जाता मादे फ्रॉम नॉर्थ गोवा. सो सगळ्यान जास्त अफेक्ट जातले आमकां. आमची सँक्चुरी मादे सँक्चुरी आमच्याच मतदारसंघान आसा. सो सगळ्यान अफेक्ट जातले आमकां. सो कोणाक चिंता करपाची गरज, सगळ्यान अफेक्ट जाल्यार आमकां अफेक्ट जातले. सो एंड दीस इश्यू इज फॉर एंटायर गोवा. So we are all in it together, and we will see that we are united to fight this together. We will see. न्ही आमचे चेअरमॅनाक मातशे कमिटी आज जावनी फर्स्ट मीटिंग आमची. We will our chairman will brief you all after the meeting. No. तांणी स्वताच जावन, कित्याक सगळ्यांक टेन्शन जालां हाजे बद्दल. दे आर, पूण तांकां खबर आसा, तांकां विश्वास आसा. तांणी इतलोच ठराव घेतला की बाबा आनी भाभी कितें डिसायड करता आमी तांचेर आसा, सरकाराचे बरोबर आसा. मांद्रे वाठारांत भुंयगत केबलाचें काम सुरू आशिल्ल्यान रस्ते पुराय खणून दवरिल्ले आसात. ताका लागून ह्या वाठारांतल्या लोकांक यो वच करपाक खूब त्रास जाता. तशेंच उदकाची व्हडली समस्या लेगीत उप्रासल्या. देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग भुंयगत केबलाचें काम पुराय करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. फाटल्या दिसांनी हे लायटीचे केबलाक लागून रस्तो खणला. फाटल्या दिसांनी आमचे जीत आमदार, आमचो लोकल आमदार जीत आरोलकर, ताका सांगलेले बाबा रस्त्याचे बेगीन काम कर म्हणून. आतां रस्तो खणान दवरला, सगळे पॅक करून दवरला आनी लोक धुल्ले खाता. हे धुल्ल्यांनी लोक सगळे सकाळचे बाबडे भुरगे इस्कॉलाक वयतात, ते सीक पडटा धुल्ल्यांनी. आजून खंय आहा तो आमदार आमचो, खंय आहा? लोक आतां उदकांनी मरता, उदकाक लागून मरता. आनी तूं रावता बंगल्यांनी. उदकाक लागून मोरचे, आसव्या, मांद्र्या, मोरज्या सामकेच हालत जाल्या उदकाची. खंय पावयलें उदीक तूं? खंय सप्लाय केलें उदीक तूं हांगर येवन तुका हाडलेलो लोकांनी आमकां बीजेपी फाटसून नाचपाक हाडूंक नासलो. लोकांनी हाडलेलो लोकांची सेवा करपाक तुका हाडलेलो. तूं आतां वयर वयताय, बीजेपीन वयताय, हेतून वयताय, सेटिंगे करूंक वयताय, व्हडले प्रोजेक्ट हाडटाय. आतां कार्निवल करून तूं मिटिंगे घेताय. ऑफिसरांक, कलेक्टरांक, मामलेदारांक कित्याक घेवन मिटिंगे घेताय? तांकां कामां ना ऑफिसांनी? तुजे पासून नाचपाय तांच्यांनी. हे लोकांचे तूं सॉल्व कर मरे प्रॉब्लेम.
कार्निवलान लोकांक फायदो हा हे उदीक ना ते पळय मरे तू बंगल्यांनी रावताय तुका काय पडलें ना फरक पडलें ना हांगा मांद्र्यान येवन मातसो भोंव आनी पळय लोकांचे कशे हाल जाला ते कार्निवल केलो कार्निवल कितें करता तुका फोन कितें मेळटलो ना लोक हांगा रस्त्यार मारता उपाशी मारता मरे लोकांक न्हांक मेळना उदकाचें मरे इलेक्शना टायमार तूं 2 दीस घातले टँकर धाडले कोणाक हां सगळ्यांक झाले टँकर आतां खंय आय तूं तोंड कितें दाखयना इलेक्शनाक जिखून येयलेल्याक तूं कोणाक मिटींग घेतलाय आतां कार्निवल लागून मिटींग घेताय सगळे ऑफिसांक लागीं करून भोंवताय हां लोकांचे कोण सॉल्व करतलो प्रॉब्लम तुका आलो लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक हां तूं हे सेटिंग काडून भोंवताय बीजेपी फाटसून गोंय पुलिशेन वॉकिंग द बीट ही मोहीम चालीक लायल्या जातून आख्ख्या गोंयच्या पुलीस दरेक वाठारांत तशेंच दर्यादेगांनी वचून लोकांची आनी दर्यादेगेर धंदो करप्यांचो समस्या जाणून घेतात मंगळारा राती कळंगूट पुलिसांनी ही मोहीम राबयल्ली बागा आनी कळंगूट दर्यादेगेर धंदो करपी तशेंच पर्यटकांचे आनी थळाव्या लोकांचे प्रश्न पुलिसांनी जाणून घेतले ऑनरेबल DGP सरा आमचे ऑनरेबल DGP सरा तांच्यांनी आमकां एक कम्युनिकेट केला पुलीस शूड इंटरेक्ट विथ पीपल बिजनेसमॅन तेचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते जाणून घेवपाक जाय आमकां तांच्यांनी एक सांगलां की वॉकिंग द बीट पुलीस स्टेशन आमचे कडेन बीट्स आसा त्या बिट्सांनी भोंवंक जाय म्हणून सो आमी आयज कळंगूट बीच बागा बीच हांगा भोंवले पिटर्स बेलांनी पार्ट ऑफ वॉकिंग द बीच असो ड्रायव्ह आयज कळंगूटान बिचार दुसऱ्या बिचार असो ड्रायव्ह जातलो सो आमचो डेली ड्रायव्ह आसता आनी आमची आतां ब्रिफिंग्स येता पुलीस स्टेशनाचेर आमी करिना ब्रिफिंग्स आमी एक बिटांनी करता वचून रस्त्यार रावन करता लोकांक प्रेजन्सूय दिसता पुलिसेचो आनी लोक पुलिसे कडेन कम्युनिकेट सुद्दां करतात मडगांव नगरपालिका सोनसोळ्याच्या कोयराचो प्रश्न सोडोवपाक अपेशी थारल्या असो आरोप शेडो कावन्सिलाचो मुखेली सावीव खुतिनून केला दर दिसाच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर आमी नगरपालिकेक मजत करपाक तयार आसात अशें निवेदन पत्र लेगीत पालिकेक दिल्ले पूण पालिका हाचेर मात्तूय लक्ष कित्याक दिना असो प्रश्न सावीवन केला दर दिसा एकठांय केल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया जायना फक्त एकठांय केल्लो कोयर प्लांटात उडयतात असोय आरोप सावीवन केला फाटले फावटी बी जेन्ना सोनसोडा जाम जाल्लो इट वॉज समवेर इन एप्रील मे त्या टायमार बी आमी रिटर्न दिल्ले 25 कावन्सिलरांक प्लस 3 आमदारांक की जो भायर डेमेशनां दिवचे सुवातेर स्वता म्युनिसिपालिटी घेवन करया म्हण आनी आमी आदार दिता म्हण सांगलें ताका आमकां कॉन्ट्रॅक्ट असो नाका पूण आमी इनवॉल्व जावन सॉल्व करपाक सोदताले तें आनी लेस दॅन 1/3 ऑफ द प्रायस कित्याक एक सादी मेशिनरी जाय तिका कित्याक फायनली जें रेमेडिएशन म्हणटा तें कितें इट इज जस्ट स्क्रिनींग आनी तें स्क्रिनींग सुद्दां सारकें जायना हें आमी प्रूव करून दाखयलां जेन्ना ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक उडयताले तेन्ना आतां आनी त्या टायमार आमी सांगिल्ल्या पासून तुमी अननेसरी 3 कोटी मोडटा म्हण 3.7 crores मोडले तेंच 1 crore देखून लागपा न्ही एक्चुअल म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर केल्लें जाल्यार आज परतून तें बोल्लें आहा आनी आतांची जी क्वॉन्टिटी आहा तेज्या परस चड जावपाक शकता की त्या टायमार 14,000 क्युबिक मिटर आशिल्ली आतां आनीकूय वाडली आहा ती फ्रॉम मे टील टुडे म्हळ्यार जो वेट वेस्ट कलेक्ट जाता तेजो ट्रिटमेंट जायना 1 किलोग्राम कॉम्पोस्ट भायर सरना तितूंतल्यान जाल्यार ट्रिटमेंट खंय करता म्युनिसिपालिटी वेट वेस्ट कलेक्ट करता ती डंप करता 1 किलो कॉम्पोस्ट जायना म्हणटा कळटा की ट्रिटमेंटूच जायना म्हण आतां परतून आमी एक चॅलेंज दिता तांकां म्युनिसिपालिटीक आनी ऑथॉरिटीज की जो वेस्ट थंय सांठून उरलो आहा तो म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर करया म्हण आमी जेन्ना सांगता की आमी मागता म्हण आमकां कॉन्ट्रॅक्ट नाका आमी सोदता की म्युनिसिपालिटी थ्रू आमी तें करया म्हण आमी आदार दिता आमी इनवॉल्व जाता थंय कित्याक आमकां हेज्या पयलीं आमी केल्लें आहा हें भायर रेमेडिएशन म्हळ्यार कांयच न्ही हेची जस्ट स्क्रिनींग आनी आमी जे स्क्रिनींग करपाक शकतात एट म्युनिसिपल लेवल तें 100 टायम्स बरें आसतलें जे सद्याचो जो कॉन्ट्रॅक्टर करता आमी जितले चीफ ऑफिसर आयले हांगा तांकां आमी हें देखून सजेशन दिलें की थंय आमी कंपोस्ट तयार करया आनी जो कंपोस्ट तयार जाता तो आमी टॅक्स पेयरांक दिया लेट टॅक्स पेयर ऑल्सो नो दॅट समथींग इज हॅपनिंग देर तूं टॅक्स फारीक करता तुका एक टोकन
हे भाशेन कितें आज इवन फ्लॅटान धाकटे वाजीज आसता पॉट्स आसता तांकांय ऑर्गेनीक सारें मेळटलें. सो हें सगळें आमी प्रत्येक चीफ ऑफिसर तितल्या चीफ ऑफिसराक आमी होच हें दितात. पूण हाजेर कोण हें करपाक सोदना कित्याक तांकां भांगरा तांत्याचो चड हें आसा मोग आसा. नुस्तें पोसपा खातीर गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तरणाट्यांक प्रशिक्षण दिवपाची तयारी आशिल्ल्याचें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान परतून एक फावट सांगलें. सरकाराच्या स्वयंपूर्ण मित्रा प्रमाण नुस्तेमारी खात्या कडेन सागर मित्र आसात. ते जाय जाल्यार तुमच्या घरा मेरेन येवन प्रशिक्षण दिवपाक शकता. पूण तरणाट्यांनी प्रशिक्षण घेवपाची तयारी दाखोवपाक जाय अशें निळकंठाचें म्हणणें आसा. लोक फुडें येत जाल्यार आमी एका पांयार उबे आहा सपोर्ट करता. आमी प्रत्येक जेन्ना तुमच्या माध्यमान आमी लोकां पर्यंत वयता तेन्ना सदांच सांगता की आमी डिपार्टमेंटासून लोक तुज्या दारार येवन तुका ट्रेनिंग तयार आहा. जर येयला कोण आनी ताका आमी दिना जाय जाल्यार येस आमी जबाबदार. आमी येवकूच जाय म्हणून परत परत एक सांगता जेणे करून आमकां संदी जाय आनी आमी तेंच्या फुड्यान वचून तांकां ट्रेनिंग घेतले. परत आमी आतां डायनॉमीक काडला की 3 गांवां एक करून आमचे सागर मित्र जे आहा तांकां तेंचे कडेन धाडून तांकां ट्रेनिंग दिवं येता. आनी ती फुडली ट्रेनिंग आमच्या डिपार्टमेंटांतूय दिवं येता. थंय जशे स्वयंपूर्ण मित्र आहा तशेंच सागर मित्र आहा. सो तेंच्या माध्यमान आमी प्रयत्न करता. कोण एखादो जर अशें सांगलें की आपूण वयता आनी आपल्याक कांय दिना येस ती जबाबदारी आमची खंय तरी आमचे चुकलां आसा. आमी जी ट्रेनिंग दिता आमी ट्रेनिंग दिता ते सेल्फ हेल्प ग्रुपाक टेलरिंग आनी बारीक मेणवाती करपाक ह्यो सबस्टेन्शियल सायटीचे एन्सिलरी आसता. आमी ट्रेनिंग दिता पळय तूं एंटरप्रेन्युअर जावपाक तूं सेल्फ सफिशियंट तुका धंदो म्हणून तो अपनावपाक जे बाकीचे जे कॅम्प आसतात बारीक बारीक ते 2-3 म्हयन्याचे बेश्टे आहा. आनी आमची जी ट्रेनिंग आहा आनी आमी जे दिवंक शकतले हें तुजें लायफ आनी तूं इंडस्ट्री माध्यमान वयर सरपाक दिता. सो तशें कोणी तरी घेवप आनी फुडें सरप. तेंचे मेन गोंयांत आमचे लोकल फीश आसा पळय तेंच कारण हांगा तशें अजून जावना. एक केरी आहा ते आसा पूण तशें पोसपी जाय न्हू. आनी आमचो प्रयत्न आहा ते पोसपाक स्टार्ट जावंक जाय गोंयांनी करूंक जाय. सो ती आमी दवरून ती टॅक्नॉलॉजी दाखयताले थंय आमकां एक्सप्लेन करूंक गावता. आमचे आहा आनी प्रायवेटूय आहा. चणाक बिणाक पोसता ते प्रायवेट आहा. सो ते सगळे पळोवन ट्रेनिंग करून आनी आमी आमच्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिलां जो हांगा येतलो तांकां ते सगळ्या सजमन सांगून करपाचें आनी जेका इंट्रस्ट आहा तांकां आमचे ऑफिसर आमचे डिपार्टमेंट थंय वचून तांकां ट्रेनिंग स्टार्ट करतले. कळंगूट पंचायतीन केल्ल्या उदरगतीची आनी बरे वावराची खरीच तोखणाय करपा सारकी आसा अशें ओडिसाचे आमदार संतोष सिंग सलुजा हांणी सांगलें. तशेंच गोंयांत नो कॉन्फिडन्स मोशन हो जाय तेन्ना न्ही तर किमान 2 वर्सां उपरांतूच घालचो अशी दुरुस्ती जावपाक जाय अशेंय तांचें म्हणणें आसा. ओडिशाचे पंचायत राज स्टँडींग कमिटी ओडिशाच्या आमदारां सकट कळंगूट पंचायतीची बुधवारा भेट घेतली. ह्या वेळार कळंगूट पंचायतीचे सरपंच जोसेफ सिकेरा पंच वांगडी BDO हांचे बरोबर बसका घेवन महसूल नितळसाण मोहीम आनी कळंगूट पंचायतीन केल्ल्या बऱ्या वावरा विशीं चर्चा केली. पंचायत राज के स्टैंडिंग कमेटी 9 उड़ीसा से हम लोग आए हैं और हम लोग 7 विधायक हैं और वहाँ असेंबली की टीम है. कलंगोट पंचायत में देखे हैं एक बेस्ट पंचायत है, बहुत सुंदर पंचायत है, अच्छी पंचायत है और यहाँ का सरपंच जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है. मैं सोचता हूँ ये गोवा के अच्छी बेस्ट नहीं इंडिया का एक बेस्ट पंचायत जैसा यहाँ वर्क हो रहा है. उड़ीसा में जो पंचायत राज सिस्टम है वो 3 पंचायत राज सिस्टम है. यहाँ जो है 2 टियर है. एक तो ये यहाँ वहाँ का डिफरेंस है और गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ जो एक चीज़ जो देखने को मिली जो कि मेरा ये व्यक्तिगत मत है अच्छा नहीं है क्या कि हमारे यहाँ जो पंचायत में है वो 2 साल 2.5 साल के बाद प्रस्ताव आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन. यहाँ डायरेक्ट आता है किसी समय भी आता है. तो उसमें क्या है सरपंच को हमेशा वार्ड मेंबर लोग को संभाल के रखना पड़ता है. वो ठीक नहीं है. एक बार 2 साल के 2.5 साल में यहाँ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए. इसके बारे में हम लोग ऊपर अथॉरिटी में बात करेंगे. तो उससे क्या होगा कलंगोट पंचायत का सरपंच डबल काम कर सकेगा और दिल खोल के काम कर सकेगा. तो ये एक डिफरेंस है. यहाँ का जो ओन बजट है होटल का सोर्स या फुटबॉल ग्राउंड ये वगैरह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं. और यहाँ छोटा मोटा एक जो प्रॉब्लम है वहाँ हमारा जैसे ट्रांसफार्मर या कुछ लगाना रहता है तो गवर्नमेंट पैसा देती है किंतु यहाँ पंचायत का पैसा पंचायत देती है. वो चीज़ भी यहाँ बंद होना चाहिए. वो पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए. तो
पंचायत और ज़्यादा काम कर सकेगी और कलंगूट पंचायत को और ज़्यादा तरक्की होगी। SGPDAत जो बदल गरजेचो आशिल्लो तो केले उपरांत आतां ती परत एक फावट स्वतंत्र रितीन काम करतली। सरकाराचो लेगीत आदार घेयनासतना महसूल एकठांय करून सगळीं कामां जातलीं अशी माहिती SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारान दिली। तशेंच सोपो कराची टेंडरिंग प्रक्रिया सारकी जायना म्हणून सदांच आरोप प्रत्यारोपाचें सत्र चालूच आसतालें। ह्या प्रक्रियेचेर उपाय काडून ती तांत्रीक मंजुरी खातीर धाडल्या तर पयलेच फावट फेस्ताक सुमार 18 लाखांचो महसूल एकठांय जाल्ल्याची खोशी दाजी साळकारान उक्तायली। सांगा दिसता की फाटल्यान कितें जालां वॉज म्हाका दिसता डार्क बॅकग्रावंड आमकां खूब वायट परिस्थिती आमची आशिल्ली म्हणजे PDA चलताली की ना हाजो हें आशिल्लो पूण आज आमकां वी आर व्हेरी हॅपी दॅट आमी एक एक गोश्ट स्ट्रीमलायन करत बिलां फारीक करपाची आशिल्ली लायबिलिटी कितें कितें आशिल्ल्यो त्यो करून म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट इयर म्हाका दिसता दीस PDA वील हॅव इट्स ओन फंड्स टू ऑपरेट बाकीच्यो गोश्टी म्हणजे सरकाराचेर चड डिपेंड न रावता आमचोच रेव्हेन्यू इतलो वाडटलो की आमकां सेल्फ सस्टेन करपा खातीर आमकां बरी पडटली अश्यो थोड्यो गोश्टी ह्या वर्सा भितर जाल्या टेंडरिंगाच्या बाबतींत इतली वर्सां केन्नाच जावना आनी थंय हो पयशे घेता तो पयशे घेता हो खाता तो खाता पूण आमी जेन्ना पसून चार्ज घेतला तेन्ना पसून आमी टेंडरिंगाचो प्रोसेस स्टार्ट केल्लो फाटल्या विकान आमी तो टेक्निकल सँक्शनाक धाडलो सो मे बी तेंच्यान आयले की आमी इमिडिएटली ताजो टेंडर काडटलो सो फाल्यां पळय एलिगेशन्स जाता ती पयलीं बंद जातली सो तो एक आमी भाग घेतलो सेकंडली SGPDAच्या हांगा तुमी फुडें जागो आसा आमचो आनी सदांच फेस्त जाता थंय म्हणजे वर्साक एकदां फेस्त जाता ह्या फेस्ताक आमी ह्या वर्सा अरावंड 18 लाख रुपया कलेक्ट केले फॉर द फर्स्ट टायम 18 लाख रुपया PDA आयल्या हाच्या पयलीं जेन्ना फेस्तां जाताली तेन्ना 2.5 लाख मॅक्झिमम 3.5 लाख रेव्हेन्यू येतालो तो कित्याक येतालो हांव खबर ना पूण आतां जेन्ना आमी चार्ज घेतलो तेन्ना फर्स्टूच वर्साक आमी 18 लाख रुपया आमी ताजो रेव्हेन्यू कलेक्शन केलें आनी हें करता आसतना आमचे गोंयकार भाव जे फर्निचरवाले आसा तांकां रेट कमी धरून तांकां जागो पसून चड दिवन आमी हो कलेक्शन केला अशें न्ही की आमी कोणाक हें दिवना सो तांकांय आमी चडान चड बेनिफीट दिलां कित्याक ते ट्रेडिशनली हांगा येवन घालताले सो तांकां आमी बेनिफीट दिवन हो 18 लाख रुपया ह्या वर्सा आमी कलेक्ट केला आनी डेफिनेटली दुसऱ्या वर्सा आमी वी वील सी दॅट इट इज क्रॉसिंग 25 बुधवारा शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालक शिक्षक संघ आणि स्वामी विवेकानंद कला क्रीडा संघांच्या जोड पालवान आदले प्राचार्य मनोहर पेंडसे यांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडिल्लो आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हांचे हस्तुकी तांचो भोवमान केलो हे वेळार पेडणे तालुका विकास समितीचे अध्यक्ष व्यंकटेश नायक विवेकानंद कला क्रीडा संघाचे अध्यक्ष अमोल असोलकार विद्यालयाचे उपप्राचार्य कीर्तिमाला परब पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष शेखर पेडणेकर आणि हेर उपस्थित आशिल्ले।
करून जी आता भाषणं केली, इतकी उत्कृष्ट भाषणं केली, आपण त्याला कवितेची जी ओढ लावली, त्याचं दर्शन तुम्हाला या ठिकाणी झालेलं आहे. मित्रांनो, शिक्षण पद्धती बदलत राहते. कधी काळी गुरुकुल होतं, तो काळ वेगळा होता. नंतरची पद्धती जी आहे ती आपण त्या माध्यमातून आपण जात आहोत. आता पुन्हा आणखी काहीतरी नवं येत आहे. ते कितपत चांगलं असेल आज काही सांगता येत नाही. कदाचित तुम्ही आता 11वी 12वी शिकता, तुमच्या मागून जे येणारे विद्यार्थी असतील, तुमच्या हायर सेकंडरी, पुन्हा एकदा सगळ्यांना सेकंडरी विद्यार्थी म्हणता जाईल. कारण आता 6 वर्ष झाल्यानंतर, वय झाल्यानंतर शाळेत आगमन, आता ते 3 वर्षावरती त्यांनी खाली आणले. 3 वर्षाच्या बाळाला शाळेत आणलं जाईल आणि 12वी आता पास होईपर्यंत माध्यमिक शिक्षण आपले विद्यार्थी पूर्ण राहणार. ही सगळी प्रक्रिया बदलत जाईल. नव्या घडगुती घडत राहतील. जग बदलत जाईल. मोठ्या प्रमाणावरती या देशाचा उत्कर्ष होत आहे, तो आणखी होत राहील. आणि आता मानलं जातं की आपण विद्येचं बाहेरघर आहे, बुद्धीचं सामर्थ्य या देशामध्ये आहे आणि नॉलेज इज पॉवर हे तर सिद्ध झालंय. म्हज्या मतदारसंघात बरे रुंद रस्ते, जमनीपणा वीज केबल आसा, जी सगळी बऱ्याच मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो आसा. कांय उपक्रम आसा जे चालीक लावपाची गरज आसा, जशी CDP, जी अजून मेरेन खंयच्याच पिढयेन चालीक लायिल्ली ना. सध्याचो अध्यक्ष नगरपालिकेच्या कामाविशीं गंभीरतायेन काम करता, तशें दिसता तरी, पूण सरकारी वटेनचो आर्थीक आधार तांकां मेळना अशी खंत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी SGPDAच्या बसके उपरांत उक्तायली. My constituency has got good roads, wide roads, underground water, underground power, which are all qualities of good infrastructure, which invites good builders. But there are some unscrupulous builders who get away with nonsense. There are some policy initiatives that need to be done. One of which is the CDP. No PDA has initiated a comprehensive development plan post the ODP. Nobody does a post-occupancy audit. These are instruments which can be done to improve the working of the people. It appears that this present chairman is serious about what he is doing. It appears, initially it appears. However, he doesn't seem to be getting financial support from the government. And I do hope that he pursues matters well. Whatever improvement that needs to be done for our constituency can be availed to the process. सगळ्या पंचायतींनी आपापल्या वाठाराची उदरगत कशा तरेन करतले हाचेर विचार करप गरजेचें आसा आनी ताका आपलो सदांच तेंको आसतलो अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी चांदेल वाठारांत नवे स्टेजीचो बुन्यादी फातर घाले उपरांत उलोवप केलें. बुधवारा आमदार प्रवीण आल्लेकार हांणी चांदेल वाठारांत नव्या स्टेजीचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार सरपंच तुळशीदास गांवस आनी पंच वांगडी उपस्थित आशिल्ले. आमच्या सातेरी देवीचे थंयसर आयज आमच्या स्टेज बांदता, कित्याक ही तांकां खऱ्यांनीच गरज आसलेली. खूब वर्सां जालीं तांकां स्टेजीक लागून, कित्याक ह्या गांवांनी केन्ना विकासाचो हेत नासलो. खुबश्या गांवांनी हांवें पळयल्ले खंयसरूच केन्ना कितें विकास म्हणून हो केन्ना जावंक ना. तो आयज आमच्या चांदेल गांवांत आमच्या तांकां जावो धरलो आयज सरपंच दिल्लो आसा तेंच्यांनी, हांवें तांकां दिल्लो आसा आनी तशेंच आयज तेंच्यांनी आपल्याक जाय ते मेंबर तेंच्यांनी वेंचून काडलेले आसा आनी ते बरें काम करता चांदेल गांवांत. आनी अशेंच काम म्हाजें आसतलें आनी तशेंच गांवांनी म्हजें लक्ष आसतलें आनी सगळ्या सरपंचांनी तशें मेंबरांनी आपल्या स्वताच्या गांवांत कशें डेवलप करपाचें ते स्वता तेंच्यांनी विचार करचो आनी तांकां म्हाजो सदांच साथ म्हाजो आसतलो. म्हादय न्हंयच्या संरक्षणार्थ म्हादय मोगींनी मंगळारा तार पुला कुशीक म्हापशे न्हंयच्या पात्रांत सरकारा आड घोशणा दिवन भाजप सरकाराच्या धोरणाचो निशेध केलो. तशेंच उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद नायक हांणी खासदारकीचो राजिनामो दिवन आपल्या उतराक जगचे अशी मागणी केली. भाजप सरकारान कर्नाटक वेंचणुके खातीर म्हादय न्हंयचो सौदो केला असो आरोप निदर्शनकर्त्यांनी केलो. तशेंच मुख्यमंत्र्यां सयत भाजप फुडाऱ्यांचेर टिका केली. म्हादय आमची आवय, म्हादय आमची आवय, म्हादय आमची आवय. अमित शाह आणि बोमा, अमित शाह आणि बोमा.
अमित शाह आणि बोवाल अमित शाह आणि बोवाल आमची मदत आमची मदत आमची मदत सोडची ना रे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना त्या तारीख 4 रिव्हरी कडे म्हाका दिसता होली प्लेस ही आमी हांगा गणपती विसर्जन करतात बाकीचे सगळे जे फेस्टिवल जाता दुर्गा माता घरा सरस्वती माता हांगा विसर्जन जाता आयज तेची परिस्थिती कितें जाल्या हे लोकांक कडेन दाखोवपाक आमी आयज अवेरनेस प्रोटेस्ट मारलो पिसफूल प्रोटेस्ट मारलो कारण ते नदी कडेन जशें पळयता की इतली घाण जाल्या ते सरकार ते पळोवंक शकना हेचेर लक्ष दिवंक शकना आनी जर म्हादय नदी जर डायवर्ट जाली जाल्यार फुडें कितें जातलें हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा कारण हो जो म्हादयचो संगम आसा तो पूर्ण गोंयाक आसा आनी आमच्या तितूनसून म्हादयच्या हितूनसून म्हाका दिसता आमचे झरे नदी कितले पक्षी हे जीव जंतू हे करता पण त्याच्या उपरांत व्हडलो प्रश्न येतलो तो लोकांचो आतांच जर म्हाका दिसता उदकाक लोक रडटात फुडें कितें जातलें तें खबर ना आनी हो प्रोटेस्ट हांगा थांबना तुमकां खबर आसतलें की हो प्रोटेस्ट आमी चालू केल्ले हो प्रोटेस्ट आमी गांवांनी व्हरतले म्हादयचो प्रोटेस्ट आनी कित्याक म्हादय म्हणटा पळय ती आवय आमची सगळ्या गोंयकारांची आवय आनी ती सगळ्या भर पसरलेली आसा तेका आमी विकपाक दिवचे ना इलेक्शना खातीर आमी तेका विकपाक दिवचे ना त्या खातीर ती परिस्थिती जाली तितलोय प्रसंग जालो जाल्यार आमी उबी रावपाक जावचे ना त्या खातीर लोकां कडेन मागता जागे जाया जेन्ना आमी हाक दिता हितून राजकारण व्हडलेशें कांय ना पण हे सरकार राजकारण करता फोटिंगपणा करता आनी हे सरकार फक्त फोटिंगपणा करता त्या खातीर लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावत गोमंतक TV.